एका रैताचे परिस्थितींत देवाच्या राजाचो गुट विवरूंक सोम्याक भोव सोंपें दिसलें. भोवशा आपणाकच वोंपितय देखचो जेजू बियातय देवाचें उतर देखता आनी मनशा जिवितांतल्यो विविध परिस्थिती आनी मनोभाव ह्या देवाच्या उतरा बियान किर्लोन वाडची सुवात जाता. देवाच्या उतराक जोगती सुवात म्हणजे जोगती जिनीय परिस्थिती आनी मनोभाव फावो जाताना फळादीक जिनी रुपीत जाता. पाटलाव्यांच्या जिवितांत देवाचें उतर फळादीक जायनाशें आडावच्यो विविध गजाली जेजून दाखोवन दिल्यो. ह्या आडकळींचेर जैत व्हरून देवा उतराक जोगतेपणी स्वीकार करूंक हांगासर आपोवणें आनी प्रेरण मेळटा. देवाचें उतर जिवितांत फळदिशें करचें देवाच्या राजाचें गुटाचें सत म्हणलें बिलकुल विसरणाय. हर एकलो देवाचें उतर आशेताय आनी आयकताय, पूण विविध आडकळी फळ दिवंक सोडिनात. थोड्या आयकल्ल्यांक सत मानूंक देवसार आडकळ हाडटा. हेर थोड्यांक देवा उतर बरें लागता, पूण ताळणी येताना तें कश्ट मारता. थोड्यांच्या जिणयेंतल्यो राटावळी ग्रेस्तकाय आनी कुशलायो देवा उतर चिरडून सोडतात, पूण थोडे देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान तें सांबाळतात आनी तिरसानीन फळ दितात. जेजूची सर आनी जेजूची उतरां प्रवादीव स्वरुपाची. जेजू ह्या सुवार्थेंत आमचेंच जिवीत वंप्याचे वपारीचे ताकडेर तुकूंक करता. हे ताकडेर फळादीकपणाची जडाय आमकां भोगूंक मेळो.